नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। गोंय सरकाराचे सौर ऊर्जा धोरण सोलर पॅनलांक पंचायत म्युनिसिपालिटीच्या अप्रुव्हलाची गरज ना। जमीन रूपांतरूय नाका। प्लांटाक 50% व्याजमुक्त रीण। लायट विकूंकूय सवलत। गोयच्या मायनिंग लिजांचे कंडोनेशन केंद्रान 1992-93 केला। राज्याक तेन्ना अधिकारूच नाशिल्लो। दिगंबराचो आपले केशी कडेन संबंध ना। प्रफुल्ल येदे पयले फावट मिडिया मुखार। सेजा अर्थीक मजतीचे लेखी उतर दिना तो मेरेन मनोजाची फामील बॉडी घेवची ना। ब्रेस्तारा ऑस्पिसियस पोस्टमार्टम। कुडचडे पोलीस म्हणटात सेजा आड कंप्लेनीचो तपास चल्ला। फिशरीज मंत्री पालयेकार पोकळ कानांचो गोंयकारांक परवडपाचो ना। मुख्यमंत्री पर्रीकारान स्वता घेवचे खाते। फिशरमॅन फोरम म्हणटा पालयेकाराक देंवोवचो। चली पत्रकाराच्या बलात्काराची केशी तेजपाला आड केशीची सुनावणी सुरू करची। सुप्रीम कोर्टान ट्रायल कोर्टाक आदेश दिला। केस स्थगितीचो हायकोर्टाचो अंतरीम आदेश कडेक। वेदांता वुमन्स फुटबॉल सर्तीत पेंजिम डॉल्फिन्सान अल्बर्ट प्रिन्सेसाक मारले। डॉल्फिन्स अजूनय लिगांत अनबिटेबल। गोंय सरकारान सौर ऊर्जा धोरणाक मंजुरी दिली। सोलर पॅनल बसोवंक पंचायत म्युनिसिपालिटीच्या अप्रुव्हलाची गरज ना। सोलर प्लांटाक जमनीचेर रूपांतरूय करपाची गरज ना। मात बांदकाम स्टेबल आनी बिल्डिंग कायदेशीर जाय म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकार मंत्रिमंडळाचे बसके उपरांत मिडिया कडेन उलयलो। सोलर पॉवर प्रायव्हेट पार्टीक विकूंक मेळटली। तशेंच सोलर प्लांटा खातीर 50% मेरेन व्याज मुक्त रीण मेळटलें। There will be no restriction of town country planning for, there is no need of land conversion for solar power. There is no need of a NOC from village panchayat, urban body. These will all come through legislative amendments. Policy in बरेला ते, but actually legislative amendments will come, except structural stability, and provided that the building is legal. That means on a legal building, you with a structural stability certificate from a chartered engineer, you can put up a solar rooftop. Up to 200 square meter, you can set up your control room and office for that plant. सांजे सावन राती मेरेन पीक अवरांक लायटीचे लोडाचे प्रॉब्लेम हाताळपाचे यत्न चल्ल्यात। NTPC has allotted 50 megawatts additional power. And it's actually going to benefit for the peak hour consumers. Actually, we were paying more tariff for the power for purchase at the peak hours, but this will really give the relief to the peak hour consumers, mostly maybe the industries and the small commercial activities. We have also signed agreement with the Solar Energy Corporation of India for the wind power, and we are supposed to get this wind power by next year, by November 18, and that will be with a very cheaper rate, 50 megawatts. That is also 50 megawatts power will be supposed to get, and very cheaper rate, 2.65 per unit will get it. Yeah, so 50 plus 50 will be getting another 100 megawatt power additional. डिपार्टमेंटल इन्क्वायरींक लाचखोरीचे आरोप आशिल्लो वादग्रस्त DIG विमल गुप्ताक खंय गोंयच्यान रिलीव केला। ट्रान्सफर न्ही, ताका क्लीन चिट दिल्ली ना। I have relieved him because of his not so good activities. He came under cloud, so I have said you go back. And any action, if it can be proved or investigation can be carried out, not so easy, will be also covering him. It's not that he is given a free cheat. If I have a question mark about someone, I'm not saying that he is guilty because that is not proved. But the question mark which came to me, I can't
tell you everything because it's a vigilance matter. In such circumstances, Goa unluckily does not have his own cadre. That is a problem. Do I keep the person whom I have got question mark? ओखी वादळाक लागून लुकसाण जाल्ल्या राज्यांक मदत म्हूण कॅबिनेटान प्रधानमंत्री रिलीफ फंडाक 5 कोटी रुपया दिवपाचें थारायला. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. आपले लिजाचे डिले कंडोनेशना कडेन दिगंबर कामतीचो कसलोच संबंध ना. डिले कंडोन करूंक 1992-93 केंद्र सरकाराची मान्यताय मेळिल्ली ते वेळार गोंयांक डिले कंडोन करपाचो अधिकारूच नाशिल्लो. SIT चौकशी करता ती 2007तल्या डिले कंडोनेशनाचेर. आपल्याक ते लागना. सगळे डॉक्युमेंट SITक दाखयल्यात म्हूण प्रफुल्ल हेदे लिजा रिन्युअलाची केशीत पयलेच फावट मिडिया मुखार आयलो. I want to clarify that this happened in 87-88. And then because our condonation was rejected by the government of Goa, I had to go to New Delhi, and the Ministry of Steel and Mines that time gave a condonation and directed the Goa government to comply. And the Goa government complied because then they told all the departments and we got all our licenses and everything was going smooth till 2006. 2007, before they issue the deed of lease, something must have come up which we are not aware because I signed the deed of lease. Everything was smooth. Suddenly then in 12 and 13 we hear that there has been some irregularity. I don't understand at all because Goa government, they were supposed to comply and they have complied. If they are not complied, they should have gone to court and say this particular order is not right. That order is definite. And when I got the show cause notice, I went to the ministry again and asked them, what is this? So they said, let them cancel. We will help you through Supreme Court to restore it again. So it is so strong. So there is total misunderstanding on this part. My condonation has been done in 92, 93 and not now. 20 years later it is coming up. At that time, let me also tell you, the Goa government didn't have any powers to condone. That powers have come after 2000. SIT has been nice to me. Only last week they called me and they were very courteous and they just took a statement like this. They didn't ask any sort of questions or anything. And what I have given them, this is what I can tell you because I didn't want to tell more than that today because then it becomes sub judice. Clear, ताका फक्त आमकां दिवपाचें आशिल्लें हें कितें deed of हे पळय आसता सायन करपाक जाय न्हय. That you can do over 20 years केन्ना तरी I wanted my thing to be signed before 2007, like any other mine owner. प्रत्येकाने deed गेल्ले. So that time he must have signed. This deed could be signed. ताणी जर थंय घाल्लें, maybe condone and that is wrong because condonation already you given second time, third time. कितें तरी कोणे तरी goof off केला. That's all. They will understand that because I made my everything clear. They didn't know that my condonation was already there. Somehow that file is missing, I am told. Karemal, you will see what we have given you. The letter has come directly from Ministry to Secretary Mines. सेजा कंपनी कडच्यान मनोजाचे फामिलीक अर्थीक मजतीचे लेखी आश्वासन मेळना तो मेरेन मनोजाची बॉडी घेवचे नात म्हूण मनोजाच्या घरच्यांनी थारायला. फाटल्या शेनवारा कोडली सेजाचे मायनीर एक्सिडेंटात खांडेपारच्या मनोज नायक कळंगूटकाराक मरण आयिल्ले. मजगती ह्या प्रकरणात सेजार रजिस्टर जाल्ले केशीचो तपास चल्ला. शेनवारा सेजा कंपनी मायनिंगचो एक्सिडेंट केलो. शेनवारा दिसाक 4:30 सुमार हो एक्सिडेंट घडलो. जेन्ना एक्सिडेंट घडले नंतर मागीर आमी तात्काळ गेले. आमकां कळ्ळे नंतर आमी गेले शेनवारा सांजचे गेले. मागीर आयतारा गेले. 2 दीस थंयसर कांयच हालचाल नाशिल्ली. एक मशीन थंय घालून लेमे करून काम जालें. जेन्ना सोमारा आमी सगळे फॅमिली सगळे एक जावन तांकां प्रेशरायज केले. जे डेप्युटी कलेक्टर आशिल्लो तांकां धरून मागीर सगळ्यांक सांगून हें करून सगळें हें केलें. मागीर आमी केलें. तेज नंतर मागीर मशिनरी घालून मागीर तेन्ना जोरान हालचाली केल्यो. आमकां अशें कळ्ळें की फर्स्ट शिफ्टी हें काम येयल्लें. फर्स्ट शिफ्टी काम तेंचें ते डॅमाचे थंयसर हेजेर ते क्रॅक आशिल्ले कारणान थंयसर ते कोण वर्कर वचना, कोणें थंय मशिनरी घालूना. सेकेंड शिफ्टी मनोज नायकाक तेणें हे कोण शिफ्ट इंजिनियर कोण सुपरवायझर कोण आसले तेणें ताका फोर्सान थंय घालून तेजे कडल्यान तें काम करून तो जाण आमी पळयल्या आसा थंय घालून हो जाणून बुजून आमी हो एक्सिडेंट म्हणटा हो मर्डर म्हणटात. असो तो मर्डर केल्ले कडेन आसा.
राती मागीर आमी ती बॉडी घेवची ना म्हणून तेंचे कडेन कंपनी कडेन आमी हें केलें जो पर्यंत जे आमचे फॅमिलीचे जे तेंचे भुरगीं कितें आसा तेंचे जो पर्यंत तेंचे फ्युचराचे जो पर्यंत जे कितें आमची कितें मागणी आसा तेंचे विशय कितें आसा त्यो जो पर्यंत अटी मान्य जायना आमकां रिटर्न जो पर्यंत दिना तो पर्यंत आमी ती बॉडी आमी घेवची ना आनी राती तेचेर आमी कित्याचेर आमी तेचेर सायन मारना कांय करना तुमी बॉडी कितें करता ती करा म्हणून आनी पोस्टमार्टम जाल्यार सुद्दां आमी घेवची ना हें आमचें लास्ट पर्यंत आमचें आसतलें. सेजाचेर IPCचे सेक्शन 377 आणि 304 खाला गुन्यांव नोंद केला. मनोजाची कूड सध्या मडगांव हॉस्पिसियोत दवरल्या. कंपनी आणि फामिलीच्या कास्किसावात ब्रेस्तारा पोस्टमॉर्टम जावंक पावलो ना. ब्रेस्तारा जातलो. आज सकाळी फुडें फॅमिली मेंबर ऑफ डिसीज मनोज नायकाचे भावजी आनी तेंचे गांवचे लोक म्हाजे फुडें येयल्ले इन्वेस्टिगेशन कितें जालां विचारपाक. तेन्ना काल आमकां तेजी मनोज नायकाची डेड बॉडी मेळ्ळी. तेन्ना आमी काही लोकांचे स्टेटमेंट घेतले आनी तेजे वयल्यान कंपनीचे निग्लिजन्स आहा म्हणून ती कंप्लेन आमी सेक्शन 337 पयलीं लायिल्लें 304 आतां एड केला आनीक इनिशियल चालू आहा. आतां पोस्टमॉर्टमाक म्हाजो PSI गेल्लो मागीर ती पोस्टमॉर्टम फाल्यां दवरला आनी डेड बॉडी आमी प्रिजर्व करून हॉस्पिटल हॉस्पिटलान दवरला आनीक आमचें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. आमी डॉक्युमेंट एविडन्स कलेक्ट करता केस जाता तितली स्ट्रॉंग करपाक. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक.